सर्क्युलेट जाता की तुम्ही टीएमसी रिजायन जावपाचे म्हणून, कितें एक्झॅक्टली ते? म्हणजे मुळे आतां फेक न्यूज हांव सद्या पळयता. हांव टीएमसी ऑफिसान आहा, गोंयचो टीएमसीचो प्रेसिडेंट हांव. आतां सुद्दां आमी कॅन्डिडेटांक फोन, फाटले जे आमचे कॅन्डिडेट 26 कॅन्डिडेट आमी घातलेले, तेंचो रिव्यू घेवप चालू आहा. म्हाकाय आतां कोणाचे फोन येताले की कितें तरी न्यूज चल्ला आनी कितें अशें म्हणून, पण फेक न्यूज. आमी व्हडले राजकारणी न्हू, पूण हांगासर केन्नाच म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायत जिखोंक नासलेले अशे लोक आहात. हे राजकारणातले मास्टर्स अजमता. आमी स्टुडंट, पॉलिटिक्सातले आमी स्टुडंट. हांव मास्तर न्हू, पण हे मास्टर्स अजमोबी आहा पळय, हेंच्यांनी हो न्यूज चलयल्लो आहा. हांवूय काल पयर पळयतालो, कालसून पळयता, खंयचो कलकत्तासून अशें डिसिजन जाला. पार्टेन आहा त्या लोकांनी डिसिजन घेवपाक जाय. भायले मनीस ह्यो अफवा पसरतात, बेश्टे रुमर्स ते. आनी एक आयकपाक येता की ते आयपॅक हेंचेर बेजार म्हणून ते एजन्सीची. ना प्रशांत किशोर आयक सांगता, आयपॅकाचेर बेजार जावपाचो प्रश्नच येना. हेजें कारण इतलेंच की आयपॅकाक कितें हांवें अपॉयंट करूंक ना, आयपॅकाक अपॉयंट केल्ले आहा टीएमसीन ऑल इंडिया लेवलाचेर. सो तेंच्यांनी काम हांगासर बरें केलां. वयल्यान म्हाका जर तूं विचारशी न्हू आयपॅकाचे बद्दल, जाल्यार आयपॅकान पार्टेचे, हांव आतां वोदो सुद्दां आमी उलयतना, हांव डॅरीक आमचो MP आहा, की 4 म्हयन्यांनी सिम्बॉल घराघरान पावप, इट इज अ व्हेरी काम, म्हणजे एक काम बरें केल्लें आहा तेंच्यांनी. आनी हांव बेजार जावपाचो प्रश्नच येना न्हू. सो हे रुमर्स सगळे चल्लेले आहा. सो तुमी फॉर्म आहा, यू वील नॉट लीव द पार्टी, तुमी हे करपाचें ना करून? हांव कितें पिसो आहा पार्टी सोडपाक? कित्याक लागून पार्टी सोडटलो? बरें अध्यक्षपद कित्याक लागून सोडटलो? गरजूच ना न्हू. सो हांव फर्म आहा, हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट आहा, आनी आमच्या भितर अशें कांयच जावंक ना. पार्टीच्या वयल्या लेवलाचेर आनी खंयच्याच लेवलाचेर ना आयपॅका वांगडा कांय जाल्लें ना. आयपॅकान आपलें बरें काम केल्लें आहा गोंयांत. म्हणजे जे 4 म्हयन्यांनी एक पार्टी उबी करून कॅन्डिडेट घालप, हे आयज मेरेन 8 वर्सां हांगासर पार्टी आहा तांकां जमलेलें ना. इतले कॅन्डिडेट घालप आनी सगळो स्ट्रक्चर उबो करप. सो हितून अशें कांय ना. सो वी हर्ड की ही जी न्यूज आहा न्ही, की तुमचे क्लोज वन, तुमचो जो क्लोज वन आहा त्यांनी भायर काडला. इट इज क्लोज वन करिना, ऑपोजिशन करता. जो ऑपोजिशन कोण तरी आहा तेंच्यांनी हे केलां आसतलें, अशें कितें नाका जाल्यार. म्हाका कांय आयडिया ना.